हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी उठनु बैसनु सोफारिनी दोनु ताटी मारनु हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्ही पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी ಮಾಯಿಸೂನು ಬಪಸು ಪೂತು ಪುರ್ಸೋ ತಾರಿ ಪಳಯ ಯಾರು ಪಾರು ಬದಿನಿದವರ್ನು ದೋನಿ ಘಡಿ ಹಸಿಯ ಏಯ ಹಸಯ ಸೀಸನ್ ದೋನಿ ಏಯ ಹಸಯ ಸೀಸನ್ ದೋನಿ वसरी काम कैद कोर्नु चिंते सोनु येया मये कोडी कत्त दाळी तोयर जवण कर्त पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी घरा भितर आवय भास कोंकणी री उलया गोडी गोडी होडी भास कोंकणी जय म्हणूया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी उठनु बैसनु सोफारिनी दोनु ताटी मारनु हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्ही पुळया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी माईसून बपसु पूतु पुरसो तारी पळया मोनिका काले तुका चेडूं जेवका म्हण आशा आसवा मस्त अशी आसा कोणाक अशी आसा ना पूण आतां न्ही काजर जाल्ल्या उपरांत आतां नाका आत्तां नाका वर्ल्डीक जाल्ल्या उपरांत होय वा वय आतां ह्या एक पंगड आनी खंयचे पंगड म्हण मागीर पळोवया तांकां चेडूं जाय न्ही म्हणून कामाच्या हाका चेडूआ वरी केला निमिती तांकां कॉमेडी जातवा म्हण नेमकी तसोच खंडिती जाता काल्याक जायना होय वा वय Oh. कॉमेडी म्हळ्यार काले कोणाकी करूंक जाता हां. खंयचेय कॉन्सेप्ट खंयचेय कॅरेक्टर हाडल्यार कॉमेडी जातात जाता न्हू वय. तुका धैर्य आसा न्हू म्हाका धैर्य आसा आं तशीची तुका चेडूय धैर्य आसना काजर जातरी त्या पळोवया आतां तुमगेले मुखार खंयचे पंगड येत म्हणून आमी आत्तां सांगनाची पळोवन जातरी तांकां कळो न्हू खंडिती आमचे आयचे निर्णय जावन आसात कासरगोड चिन्नमाम तुमकां हे आसा सीझन 2 कू वेलकम तशेंच आसात रॉय कॅस्टलिनो सर तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत तशीच आमगे तसो स्टॅनली मामाक ह्या कार्यक्रमाक स्वागत सुस्वागत तशें आमगे चरण मले माम चरण मल्य माम तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत सुस्वागत तशें आमगे आसा डॉक्टर जगदीश पै माम
तांकां ह्या कार्यक्रमाक हे आसा सीझन 2 तुमकां सर स्वागत सुस्वागत. सगळ्यांक देव बरें करो म्हण सांगया. सगळ्या मामाकी देव बरें करूं. तशेंच तांकां स्वागत सुस्वागत. कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी नमटी संगत मेळून सन प्रीमियम ये सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट इन 1980 आमकां आदार दिला आयडियल आईस्क्रीम, संतोष रायस फ्रॉम भद्रावती 2 स्टार, कॅल्सी ब्राईट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश, लव मार्क्स ब्युटी सोप, 1000 लाईट्स, अमृत नोनी, तशीची सिटाडल डेव्हलपर्स, टाइमलेस ज्युवेलर्स म्हळ्यार आभरणां, टाइमलेस ज्युवेलर्स बेंगळुरू, BA प्लायवूड हांग सगळ्यांकय देव बरें करूं म्हण सांगता न्हू. तशेंच आमचे प्रायोजक जावन आसल्या सगळ्या प्रायोजकांकी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांव तूं पळोवन येवया कसं जातस वय. चेडू ना जाल्यार आनी कसं करतसची म्हणून. खंडीत पळोवन या. Yeah. या येया हसया सीझन 2 येया हसया सीझन 2 उठून बसून सोफारी निधून ताटी मारनो हशा अकॅडमी. कसा करतास रा तू कसा करतास रा पळा तू आत्ताची काम सोडच का आत्ताची काम सोडच का नाही हा काम सोडत तसल काम कसं केली धन्या. कसं केल्लवा तू मिगेल ಎದ್ರಕಚ್ಚಿ मिगेल अंगणा रापून एक ಚೆಲ್ಲಿಯಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಉಮ್ಮುದಿತ್ತನವ ತ ಚೂಕಿಚಿ वैरे सुंदरा पळय चली एक मोबायलार रूम मधूचे चूकी 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 मागिरी डायरेक्ट दिव करे तश झाला तशी. ये तू काय रा नाही ग तू बास ना तू हांव कसं केलें नाही रा तू केक इतली प्राइज जाल्ली मारा तू केक वार्डीक जावचे जायनार. वैरे वाल्डिक- सुंदरा एक जल्दी चली पळून वाडी करून घेवचे जायना रे तुका. वाल्डीक जावचार आशिल धन्या. कसं वाल्डीक जालें? जावचार आशिलो त्याला कसं करचें म्हाका काही मन आशिल्लें चल्ले काही मन आशिल्लें लास्ट मुमेंटारी तंगेल घराचे एक मनशाल ऑब्जेक्शना निमित्त वाल्डीक कॅन्सल जालें धन्या. सुंदर तुका वर्ल्ड कॅन्सल झालं कोणाला निमित्त म्हणून सांग कोण तो ताका हातपाय म्हण घालता कोण म्हणून सांग. ती गेल बाम म्हणू ಕಾಸರ ಸುಂದರ ವರ್ಲ್ಡಿಕ್ ಜಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೇಶಪುರ ನಿಮ್ಗುಚ್ಚ ನಜ್ಜಿರ ಅನೈತಿಕತೆ ಜತ್ತ वयवा ಹಾ ಅಮ್ಮಿ ಕೆತ್ನಾಸ್ಪಳ ನೈತಿಕತೆ ರಸ್ಕರ समा, ನೈತಿಕತೆ समा. ರಸ್ಕ नाही धन्या त्या नैतिकते आणि अनैतिकते मला कसं धन्या. ಅತ್ ನೈತಿಕತೆ ಮಳ್ಳಾರಿ आ ತುಗೆಲ್ ಬೈಲೆನ್ ತುಗೆಲ ಸಂಚ आ तुम्ही वचू नेयाती म्हणच ನೈತಿಕತೆ आ मागीर अनैतिकते म्हळ्यारी अनैतिकते मळ्यारी आ तुगेल बायलेन आ मिगेल सांगच आ. तान्नी चमकल्यांती तुम्ही येयाची आ धन्या केदने चलेल विचार तशिलो चनाचे केदने चलेल विचार तशिलो चनत धन्या. इतकरा चल्ली मला कोण कोण चल्ली मला एक शक्ती शक्ती चल्ली मला एक गौरव गौरव चल्ली मला एक ताकद ताकत त्या पुरासरा सुंदरा ह्या पुरा तुक्कू कशी गोत्तू ಏಚಿ ಚೆಲ್ಲಿಯಲ್ವ ಸಾರಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕೊರ್ರು ಮೇಗೆಲ್ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ಮಾಕ 300 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ 3 ಒಳ ಕೊರಂಗೆತ್ಲ. नाही रे सुंदरा तू कशी पुरा करची पशी एक चंदी चली पळून वाडी करून घेवच्या नजरे वाल्डीक जावच्या म्हाका काय मन आस माये कसं झालं एक लायक सोयरीक मेळका ना मा. होय रे सुंदरा तू लायक चल्ली मेळका म्हणून राखून बसला रस पळा तशीच हांवय लायक चाललो मेळका म्हणून राखून बशील जाल्यार रे म्हाका केद दोळते वाडीक जावच्या का ना आशिल्ल्या. नाही गो हांव तू कसं उणी केला गा वैरे कसं उणी केला गा भारी उणी केली तुम्ही बस काय कळा पळा सुंदरा तू एक वर्ल्डिक जाव कर ಆ ವಾಲ್ಡಿಕ್ ಜಾವಕ ಮನ ಆಸ್ ಧನ್ಯ ಹಾ. ತಲರಿ ಸುರುವೇರಿ ಮಕ್ಕ ದೇಶ ಬದಲ್ ಕರ್ಕ सुंदरा तू देश बदल कर म्हणून असला रे तू वर्ल्डिक जाण्याची बसचे लायक त्या कसाला धन्या पळा वर्ल्डिक जल्ली मागे असनावा घरा टीव्ही चॅनल चेंज करू जायना आणि देश बदल करू जातवा नाही धन्या ताज्या काय हावस पळा सन्यासी जाता सुंदरा तू संन्यासी जाऊची पशी संसारी जाऊची लागला त्या कसाला धन्या पळा सुंदरा संसारिक आणि संन्यासी चड डिफरन्स नार वयवा आता संन्यासी मला कोण कोण वागा चर्मावर निदतला संन्यासी सन्यासी वागा ಒಟ್ಟು ನಿದತಲ ಸಂಸಾರಿ
पळयाची तुम्ही अशी उरलेली म्हणजे जाल्यार रे तुमकां नरकांत जाग मेळच ना होड ना इत्याक म्हाका पुरा कडेन तुगेलो येवच्या इश्ट ना पळयाची तुमकां गोत्ता बायल मनशाल विशयान तुम्ही अशी पुरा उरलेले रे एक विषय गोत्ता तुमकां कसं ना? ಚೆಲ್ಲಿ ಒಲ್ವल्यार नारी मुनवल्यार मारी त्या पुढ अत्त अत्त वलवलारी लेडी मुनवल्यारी लिया पळयाची तुमकां मेगेल वयर मोगो ना कोण म्हणल गो तुगेलेर म्हाका मस्त मोगस गो वय, वय. मस्त मोगस म्हाका वय बारी मोगस हांव पळयन वे तुम्ही त्या हैदरागड शारदा पळयला वे हांव डेली पळयता अयो तशी नाही त्या शारदाल बामणू प्रति शनिवार तिक बೈಕರ್ ಬೈಸೋನು शॉपाक मॉलाक पार्काक पुरा आपण उरता तुम्ही आपण वेला वे म्हाका आपण वर म्हणून मस्त आशेस गो कसं झालं तिगेल बामून घरान तू असता हांव तशी सांगील नाही पळयाची तुम्ही अशी उरलेली म्हणजे रे हांव सीधा वचून शारदाल बाय तू उडकी मारनो जीव काढ घेता तू सारदल बाय गोचून उडकी मारू जीव काढ घेऊ नग सुंदरी जीव काढ घेऊ नग सुंदरी श्या कसं मोगू मोग वर्षिकाचे हा आमक फ्यूचर उद्दाक शारदाले बाईंची ना कसा वस्ता तुम्ही अशी उलाय ती मक्क जाय ना तुम्ही अशी उलो बैसाठी कळलं वा पळयाची तुम्ही अशी जांकून बसत दोग जाण हांव भितर वत्ता बा हांव येता बा तू काय रा तू काय त्या मिगेल घर धन्या केद्दाय त्या उतारवच्यानच धन्या तू कोण तू मेगेल धनी करेक्ट तू एक हॉट जान जल्लारी हाव एक हॉट जान जल्लावारी करेक्ट तुगेला ದುಡ್ಡು ಜಲ್ಲಾರಿ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಜಲ್ಲವಾರಿ करेक्ट ತುಗ್ಗೆಲೆಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಲ್ಲಾರಿ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಲ್ಲವಾರಿ करेक्ट ತುಕ್ಕೆಕ ವಲ್ಡಿಕ್ ಜಲ್ಲಾರಿ ಮಕ್ಕ ವಲ್ಡಿಕ್ ಜಲ್ಲವಾರಿ सम ತುಕ್ಕು ಬಾಯ್ಲಾಸ್ಲಾರಿ ಮಕ್ಕ ಬಾಯ್ಲಾಶಿಲ್ವಾರಿ करेक्ट ಮಕ್ಕ ಚಳ್ಳೂನ್ ಜಲ್ಲಾರಿ ತುಕ್ಕು ಚಳ್ಳೂನ್ ಜಲ್ಲವಾರಿ सम सुंदर त्या लास्टचे दोन डायलॉग रिपीट करी तक वर्डिक झाल्यारी तुमक वर्डिक झाल्यावरीची करेक्ट तक चरडून झाल्यारी तुमक चरडून झाल्यावरीची सम तुला कोण निमगेल का तुला कोण निमगेला तुका पेट्टा बहिना तुका कसं नाही तुम्ही मग मारताच वे हाव रेडता अयो देवा हे मेगेल कष्ट हाव कोणाला सांगचे मक्क चरडू नाचवे अयो देवा माक्कू कुडव नाव ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಪುಣಿ ಸಂಗೇತ್ನವ तुला कसं सांगच्या कर मग तुला वाईट लेक्कुनुक मम्मा मग रे? हाव कसं म्हणाला कसं ना? आ वर्षी पुरा अरेंजमेंट करू मस्त कडेन वत्त नवा हा. तशी मग लायक एक डॉक्टराला नी गुर्तस नवा हो. तशी कंचे एक डॉक्टराला बिनी उल्लायता म्हणून तशी म्हणाला यशव्या ಆ ವಿಂಗಡೋಲೆಕ್ಲಿ ಮಾರ ಮಾಮು ಹಾ? ಕೇಶವ್ ಮಾಮು ಹೆಕಡೆ ಎತ್ತಸ ಹಾ. ತಾನ್ ಏವ್ನು ಹಾವು ಕೈ ಎಸ್ ಮುಂಡ್ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ರೀ ಹಾ. ಹಾವು ಗರ ನಾ ಮುನ್ ಸಂಗ್ ಕಾಯ್ತ ಜಾಯ್ತ್ರ ಅವೆತ್ತಾ ಜಾಯ್, ಜಾಯ್, ಬಿಚ್ಚೇರಸ್ತ ಜಾಯ್, ನಾ ಮುನ್ ಜಾಯ್. ಸಂಗ್ लिया हसया सीजन नमस्कार ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಂದರ್ ಗೈಸ್ कसं नाक सुंदर कसं नाक ನಾನ್ ಮೇಗಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರ ಕಾಣಿಸೊಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಣಿಸೊಳ್ಳಿ ಮೇಗಲ कसं मरे तुम्ही सांगेल ना सोयरीक सोदी आती म्हणून उई हा हांव ताका सोरीक सोदूचे म्हणून आपण वेल्ले हा. सुरेख आम्ही नंतुराक ಚೆಲ್ಲಿ पळयचे हा, नंतुराक. होय हा. ಚೆಲ್ಲಿ घरा भितर गेल्ली ती ಚೆಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ बर घेऊन आयली हा. पिल्ली ಅಂತ ಪೂರ ಜಲ್ಲ हा ಚೆಲ್ಲಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಸಿಲ್ಲ हा ಚೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಜಾಯ್ನಿ हा तक इष्ट जायनी हा. त्याचा ना ಚೆಲ್ಲಿ लावस म्हणाली हा. इथे इष्ट जायनी हा. तक वा म्हणाला ಚೆಲ್ಲಿ सपुरी म्हण हा वय बा ಚೆಲ್ಲಿ सपुरी हा तक ಚೆಲ್ಲಿ लावस म्हणाली हा. हांव वाडी जतन सपुरी आशिल्ली हा. वाडी जलनंतर एक चेरडू जलनंतर हांव तोर चल्ली म्हणलं समन म्हणता हा तीन जितले सांगील तट आणि कसं एक डायलॉग सांगले गोतो आणि आणि सांगील एक डायलॉग कसं dialogue? सॉरी कॅन्सल अयो देवा कसं डायलॉग सांगितलं आणि आणि कसं सांगलं होतं तीन हा. कसांच्या ना हाव हे चेरडू कोरनूची वाडीक जाता गवर येतो का दवर येतो का दवर येतो का कट्ट गावचे एक बाकी मागीर? अनेक कडे चमकले हा. अनेक कडे कैंक? कुळूरा चमकले हा कुळूराक कुळूराक हा. थंय ಚೆಲ್ಲಿ तो चमकले ती खापी पिल्ली पुरे जल्ले हा. ಚೆಲ್ಲಿ एक ಚೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜಲ್ಲೆ ಚೆಲ್ಲಿ एक ಚೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜಲ್ಲೆ पुरे जल्ले हा. उलयता आसा ती हा. उलयता आसतना
ಚೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಮು ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಹಾ. ಅಮ್ಮಿ ತುಕ್ಕ ಚೆಲ್ಲಿಯಕ್ಕೆ ವಡಿಕೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಹಾ. ತೂ ಚೆಲ್ಲಿಯಕ್ಕೆ ಕಸಿ ಪೋಸಿತಾ ಅಮ್ಮ ಹಾ. ತಾಣಿ ತಿತ್ಲಿ ಸಂಗಿಲೆ ತಟ್ಟು ಆಣಿ ಸಂಗಿಲೆ एक डायलॉग सॉरी कॅन्सल अयो देवा तसं कसं सांगली आणि ताणे कसं सांगली गो तसं हा तिक सुण्यावर चंद कोण पसिता दवर येतो अगं दवर येतो तिसं म्हणावं तक्का. दोन कडे तसं हा. झालं तिन्ही कडे जमकली काही मुळू राख हा मुळू राख हा मुळू राख हा, हा. तैन जमकली तैन तशींची चल्ली कापी घेऊन आयली हा. कापी पिल्ली ती पुरा जल्ला हा जाऊन ಚೆಲ್ಲಿಯಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿಯಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾ. तेदना ಚೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗೆಲಾಗಿ ಹಾ. ಚೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಲ್ಚಿಮಿನ ಅಭ್ಯಾಸಸ್ಕಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಭ್ಯಾಸಸ್ಕಿ हा 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 तक्क आण सांगितले एक डायलॉग सॉरी कॅन्सल अयो देवा वापस कसं केलं आणि आण कसं मला गो तीन हा. तासांच्या हा. मम्मा मक्क काही अर्जंट ना उल्लोची बरं उल्लन जोवा हा. मग गिरा आम्ही ಒಟ್ಟು ಬೈसून पिऊया अयो देवा गरमाली दवर येतो अगं दवर येतो आणि तुम्ही तक्क ಚೆಲ್ಲಿ सुतीच्या मेगेला सांगू नका अयो आणि आवचन कंचे ताण सांगलं रे आवचन तशी नाही केशव मामा हा. तुमगेल धारली म्हणशाल बुद्धी तशी हा, कसं नाही? ह्या पिवच्या गालची दुड्ड असल्यारच पळा ಒಳ್ಳೆ बगल बांध येत ಒಟ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ हा. तुम्ही बाईल माझी त्या उण्या कसं केलं हा आम्ही? तुम्ही मेकअप करची दुड्डू पुरं ಒಟ್ಕೊಂಡು दवरला झाला रे हा एक हेलिकॉप्टर घेऊन येतात करेक्ट सांगले तुला करेक्ट सांगला Correct. नाही रे हा. पहिली 2 महिने लॉकडाऊन असेल ना मा वही लॉकडाऊन जाऊन 1 महिना सोडून पळयतीरा मिकेल बायलेले माका गुर्तु मिळली वही वा हा. इत्तिदा ब्युटी पार्लर बंद असेल करेक्ट नाही हंगे 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 तिकडे उलच कसं नाही? नाही तुम्ही सुंदर आक वर्डीकर का म्हणून बायसरला वही सुंदर आलं होईल तुमक कसं तितली मोगू त्यावे केशव मामा हा, कसं नाही? पण आमक चरडू नांची आम्ही सुंदराक सांत तकून गरकड आमगेल चरडावरी पोसला ताक एक वार्डीक कोण दिवन तागेल एक चंद संसार पळेल म्हण जाल्यार आमकां आनी कसं जाऊ का केशव मामा त्या नाशी ह्या संसारान सगळो दीस पुरा जनान चरडू नातिली म्हण म्हणटाना मना मस्त दुखी जाता काही पुढे वचून जीव काण घेवया म्हण दिसता नाही कसं होलंय तुम्ही चिरडू म्हणा म्हणून जीव कोण घेवची म्हणतो शा कसं होलंय तुम्ही तू या लोकर कितली की आनंद तांकां चिरडू म्हणना तांनी बरं तशी करतावा हा तशी करतावा कसं माय तू कसं उलयता केलो तांनी आनंद तांनी चिरडून जाय म्हणून तांकां चिरडून जाता ती तांकां कष्टारी डॉक्टर इंजिनियर कोण तांकां शिकयता ती काम घेवन दिता ती तेंची आनंद तांकां प्राय जाताना हेच डॉक्टर इंजिनियर तांनी हे आनंद वरून आश्रम घालता ती तेसल चिरडून जास्त बसी जायनाशी बसी लायक ना माय तुमकां आतां चेडू वळना जाल्यार कसं जालें मागीर ह्या लोकांक कितली गे अनाथ चेडू आसा ती त्या एक अनाथ चेडूक तुम्ही तुमगेले चेडू म्हणून दत्त घेवन पोसयत न्हू मागीर तितलें नाका बामणाक बायल चेडू जावन बैलेक बामण चेडू जावन तुम्ही चंद रासचे नजो मागीर हा बळ्या आनी मुखारी जीव काण घेवचे सुद्दी काडून नजे मागीर लक्ष्मी केल्लरी आनी हांव तुमगेले उलयना हाजी निर्धार त्या सोंड सोडाय जायत केशव मामा तू सांगचे सम आणि मुखार केन्ना आमी तशी उलयनाची हा व्हेरी गुड मस्त खुश जाल्लो हा तो सुंदर कसं ते निपून रपून पळयतास हंगे रे सुंदरा हंगे रे हांवें यार इथे येणार स्टेजर 3 जन मात्र 4 जणांना राबूना आगेल तंत एक पंच मय तक पेटे सुंदर पेटे यार हंगे रे कसं रे कसं बित्तास म्हाका वर्ल्डीक मला बहीण करता कित्याक रे म्हाका मला फर्स्ट वर्ल्डीक जावची न्हू कसं रे पुरा तनी फस्ट जेवची मार चार वार्डी कोणी जायना ती बळा केदा नाही वार्डी के बिवच्या ज मागिरी फस्ट नाईट बिव का ताजी म्हाका बहीणा त्या इत्याक त्या म्हाका फर्स्ट नाही चड कसले मुगेले सांगू ना ह्या विशयांत कित्याक म्हळ्यार एक फ्रेमा भितर कसल तुमी कोरेत कितें केलां कसल सांगता कितें सांगलां कसल आमकां पावका की तें पावयलां पंचस स्टॅनलीन म्हळ्यार म्हणके मना गेला ಕೆಲವು ಪೂರ ಪೊರ್ನಿ ಪಂಚಸ್ म्हूण दवरून घे इवन देन वी एन्जॉयड इट दॅट इज इम्पॉर्टंट येया हसया सीजन 2
माईसून बापसू पूत पुरसो तारी पळया यार पारू बदिनीदवरनु दोन्ही घडी हशिया येया हसया सीझन दोन्ही येया हसया सीझन दोन्ही. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आणि ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸಂಗತ್ ಮೇಳ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ करता सन प्रीमियम येया हसया सीझन 2. आजी दिनेश मामाले पल्लवी कारकळा टिमांनी हे फायनल राऊंडाचे अखेरीचे तेंगेल परफॉर्मन्स दिलेला आसा. तेंगेले टिमाचे एक परिचय करून घेया. मिगेल नाव राजेश नायक नाल्लूर. हांव मांडव मोटर्स काम करता. हांव प्रशांत भट किनिगोळी, प्रोफेशनल आर्टिस्ट जावन आसा. हांव गणेश पै, कुक प्लस आर्टिस्ट. हांव दिनेश प्रभू कल्लोट्टे, पोस्टल डिपार्टमेंटास. तेंगेल नाव? प्रशांत परपाडी, आमगेल म्युजिशियन. येस, मस्त मस्त धन्यवाद दिनेश माम. तशीच आयचे परफॉर्मन्साचे कशी येला म्हणून अभिप्राय निर्णायक कडेन घेया नवें. हांवें फस्ट कमेंट दिवचे आमंत्रीत करता चरण मलिया माम. माम तुमी हे परफॉर्मन्सा ಬಗ್ಗೆ कमेंट दिवका. पल्लवी कारकळ, तुमगेलें ओवरऑल परफॉर्मन्स बार लायक आशिल्लें आनी सब्जेक्ट चंद सब्जेक्ट इथं म्हळ्यार चेडूं ना म्हळेलें एक मनान दवरून घेवन ताजे विशय कोरगूच बदलाक अनाथ आश्रम मदकून कोणाक एक चेडा घेवचें, अडॉप्ट करून घेवचें. एक घरकडे आशिल्लें तुमगेले घराचे कसन तें कॅटरर्स की हें की तें की पल्लवी DJ सावंड्स म्हणून हिंगडे घाला तुमी. सो हे बिजनेसा पुरो आशिल्लें. कोणेंय एक चेडा म्हणून काय आशिल्ल्याक ताकाची आपणाल चेडूं म्हणलें करून तागेलें बरेंपण पुरो पळोवचें असलें एक सब्जेक्ट लायक सब्जेक्ट. ते सब्जेक्टा पयशी लायक जालो तुमगेलो केलो पंचस लायक आशिल्लें. तातूंत केशव मामाल एंट्री नंतर तें आनीकय चिक्के एफेक्टीव जावन लास्टाक बारी चिंदायर एंड जालें. लायक केलां, पुरो जाणां लायक केलां. तातूंत किन्नी गोळी तसले एक एक्टर मेळ्ळ्यार बायल मनशा पशी लायक केलो ताणें. सो वेरी गूड. आनी तुगेलें डेलिवरी आसा पळय, आमची गेली भाशेची डेलिवरी किन्नी गोळी भारी लायक आशिल्लें, खुशी जाली. सो ओवरऑल इट्स ए वेरी गुड शो. एंड म्युजिशियन, हांव म्युजिशियन जालें मी ती म्हाका उलोवंक तेची म्युजिकाचे विशीं लायक जालां. केलो कडेन ಸ್ವಲ್ಪ ओवरलॅप जालां तितलें. तें सोडल्यार लायक आशिल्लें. God bless you and you will be shining like anything in the future. Thank you. God bless you once again. मस्त मस्त आभार मानता चरण माम. आता नेक्स्ट कॉमेंट आमगेले निर्णायक जेवण आयल तसले स्टॅनी माम तुमी दिवका म्हणून मागणी करता. पल्लवी कारकळा बरें जालां, लायक जाला. विशय आसलो खंयचो एक बरो विशय, सब्जेक्ट बरो आसलो. म्हाका मस्तू कडेन बरे पंच मेळ्ळे, मस्तू कडेन मेळ्ळे. सुरवेर ताकून बरे पंच आशिल्ले. एक्शनाक रिएक्शन एका नाटकांत वा ल्हानशा नाटकुळ्यांत जाल्यार एक्शनाक रिएक्शन जावचें भोव चड गरजेचें आसा. एकलो उलयतना आनी एकलो कितें करता ताचेर चड मन दिवंक आसा आनी तें तुमचें थंय म्हाका दिसून आयलें. ओवरऑल तुमचें परफॉर्मन्स बरें जालें. प्रशांत म्युजीक बरें जालां, कंग्रॅच्युलेशन. ओवरऑल तुमचें बरें जालां. त्या देखून हांव तुमकां अभिनंदन पाठयतां, बरें मागतां. मुखल्या दिसांनी तुमी आनीक यशस्वी जाया अशें आशेता. देव बरें करूं. थँक्यू, धन्यवाद. मस्त मस्त आभार मानता स्टॅनी माम. तशीच आमगेल सांगात उपस्थित आसाची कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पै माम हांगेले हे उपस्थितीक मान व्यक्त करतोची. आता अखेरीक आमगेले महानिर्णायक कासरगोडचीन मामाले कॉमेंट. पल्लवी कारकळा लायक जाला. थँक्यू. बिल्लू आहे राजेश नायक. सिनेमा कसं सांगता म्हणून तांकां एकदम टेन्शन असतं का. खुशी जाले.
चड कसले म्हगेले सांगू ना ह्या विशयांत कित्याक म्हळ्यार एक फ्रेमा भितर कसल तुमी कोरयेत कितें केलां, कसल सांगता की तें सांगलां, कसल आमकां पावका की तें पावयलां. पंचस स्टॅनलीन म्हळ्ळें म्हणके मना गेला ಕೆಲವು ಪೂರ ಪೊರ್ನಿ ಪಂಚಸ್ म्हूण दवरून घे इवन देन वी एन्जॉयड इट दॅट इज इम्पॉर्टंट. आनी एक प्लस पॉयंट कसं म्हणल्यार तुमगेले सेट्स तुम्ही एक कोणेय यूज करना तिला एक सेट यूज केला तातूंत बरयलेलं समज की गोतना श्रीमन अवने श्रीमन वामना म्हणून श्रीमान जेवका आशिल्ले श्रीमन केला की उद्देशपूर्वक की म्हणून गोतना म्हाका असो बट एक सेट यूज केले. सेट यूज कोण थंय दोन भितर भायर येवच्याक तरी हे सेट गतीन आशिल्ले तुम तशें आनी येत आशिल्ले बट ते एक कंडी आसा ते कंडी तुमी यूज करून घेवत आशिल्ले नीलकुच्या की कसं की तेन्ना एक ताजे एक इम्पॅक्ट मेळत आशिल्ले की सेट युजींग म्हळ्यार वय वय ॲक्च्युली हांव निलकूक आशिल्ले बट हांव लायक म्हळ्यार निलकलार मागीर 4 जाण स्टेजार आसात म्हणून कसं नाही पॉयंट आयल्यार म्हणून हांव निलकंत तसो पॉयंट पुरो केला पुरो जाण आशिल्ले न्हू फुडें खंयचे 4 जाण आयल्यांचे नाही तू इतलं पुरो निलकूच्या एक्सपर्ट जावन निलकनी ते म्हणून नाही 3.5 लोक जात आशिल्ले त्या जाणा म्हणून अर्ध बॉडी येत आशिल्लो नाही एनिवे निलकल जाल्यार सेट यूज जाता आशिल्ले म्हणून सेटा धरून उलोवचे सेट इज अ पार्ट ऑफ द ड्रामा न्हय वे जाल्यार मी सेट दवरचें मुख्य न्हय सेट ते नाटकां तुमी कशी यूज करतांचे म्हणलेलें इम्पॉर्टंट तेन्ना मात्र सेटाक प्रामुख्यात व्हरता ना म्हणजे जाल्यार गती ना तुमी डिवायड अंत तुगेले कसं म्हणटा ताका तांतो घालून पेनड्रायव्हा घालून दाखयल्यार पुरो आशिल्लें हाजे गती ना हांवान घेवन येवका आशिल्लो सो रियलिस्टीक सेट तुमी यूज केला इट्स वेल एंड गूड. म्युजिका विशयी म्हाका सांग अभिप्राय व्यत्यास आसा कित्याक म्हळ्यार ताणें यूज केलेलें टायमींग या ते पुरो समज जाल्यार चांग विशय सांगतना एका तिगेल दुख्खा विशय सांगतना ढंग आनी मारचेस पळय वाडटे पडल्या म्हणके नॉट नेसरी खंय खंयचे इतलेची वेटाचे म्युजीक जेवका म्हणून आसता ताज्या पयस चड वेटाचे थंय पडले कुडले ते ताजे रसभंग जाता तीण कितली की दुख्खारी चेडून वतल्यार म्हाका हें जेल्लें तें जेल्लें अशें अशें म्हूण सांगतना ढाई ढाई म्हूण 2 उतरां खंय नॉट नेसरी ते ढई नाका ते लाईट जावन म्युजीक दिल्लेले पावता ताका इतले उतराक तेन्ना मात सन्निवेशात तसो एक विशय आसता अल्टिमेटली तुमी लायक सब्जेक्ट दिला एंडान तूं कसं जेवका की ते सांगला आनी चेडू ना म्हणून सुसायड करचे विशयांतूय तुमी म्हणलें करेक्ट इट्स ए गुड मेसेज तशें करता म्हणना आमी घेवया थंय तसले एक लायक एक मेसेज दिला तुमी वरलेले पुरो म्हाका कसले व्हडली चूक म्हूण दिसनी केलो मुवमेंट्स पुरो म्हाका खूश जाले आतां आणे आय मीन तेल नांव राजेश नायकान सांगिल्लें कुडले लेडी कॅरेक्टरान रप्पन एकाड सायडा येवन एक्शन करून राबिल्ली जावो मुवमेंट जावो मेन पात्रधारी देखून भिन्न जावन येवचे मुवमेंट्स पुरो अगत्य आशिल्ले म्हूण दिसता तुमी गोत्तसून केला की गोतना अशें केला की म्हाका गोतना बट द मुवमेंट वॉज करेक्ट परफेक्ट मुवमेंट आशिल्लें तें आमकां दिसलें त्या खातीर सो ऑलमोस्ट आत्तां सद्याक तुमी एक चौकटा भितर येवन better than previous I am not at all happy with your previous performance हांव तुगेलें सांगलां बट हे परफॉर्मन्साक आय एम वेरी हॅपी दॅट यू हॅव डन ए प्रामाणीक जाल्लो प्रयत्न तुमी केला म्हणून ऑल द बेस्ट देव बरें करूं थँक्यू मस्त कारण चिन्ना बिसी ಆಗದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗದು ಮುಣಸ್ತಾರೆ करेक्ट तुमको सवल्यारी समजावची तुम्ही समजा चिन्माम तुमगेले उतराक मस्त मस्त आभार मानतोची पल्लवी कारकळा टीम तुमका मुखा वयले जिवनाक हे आमगेले एक सरणीक संजला तिंतू भितर अनुभव घेवन मुखार इतल्याची तुमगेले अभिवृद्धी जावं म्हणतोची देव बरें करूं म्हणटा. आतां पल्लवी कारकळा टिमाक गिफ्ट हॅम्पर्स दिवचे समयो हे गिफ्ट हॅम्पर प्रदान करूंक ನಮ್ಮ ಟಿವಿचे एडिटिंग टिमातून राजेश भंडारी हांनी वेदीर येवका म्हणून तेंगेल्या मागणी करता. हे गिफ्ट हॅम्पर्स दिला संतोष रायस भद्रावती 2 स्टार्स हेंगेले तांदूळ आनी फोव खावन आमी कोंकणी उलयल्यारी कोंकणी वडयल्यारी ते आमकां एक संतोष मेळटा आनी आमगेले हे कार्यक्रमाक कसने कोंकणी साहित्य अकादमी आनी ನಮ್ಮ ಟಿವಿ श्रम पावला की तिंतूकय एक न्याय मेळटा म्हणून सांगतोची. तशीच आमगेले फाटी राबिले सन प्रिमियम
आमकां फाटी बलारा बनू येया हसया सीझन 2 यशस्वी जावचेक मस्त इतलें योगदान दिलेलें आसा तांकांय मस्त मस्त आभार मानतोची. तशींची आमगेले फाटी बलारा बील अनेक संस्था आयडियल आईस्क्रीम म्हणतात ना आमगेले जिब्बेक उद्दा येवची खंडीत कसन की म्हळ्यार गोडी गोडीची थंड थंड आईस्क्रीम खातोची आमी मस्त पंत आयडियल वचून खाल्लेले आमकां उडगास येतो आसा. तशी ते पुराय संस्थेक बरें जेव म्हणतोची हांगा परफॉर्मन्स दिलेले पल्लवी कारकळा टिमाकय देव बरें करूं म्हणटा. सुपर 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 म्हाका आसून पुरो जालें. हे कॉन्सेप्ट भुरगीं नातल्यांक भुरगीं कामाचिंत भुरगीं म्हूण सांगून आपणावन ताणी एक कॉमेडी केला. हे दुसरें खंयचेय टीम न्ही पल्लवी कारकळा. आतां तुका कळ्ळें मू भुरगीं नातल्लीं तशेंच कामाची आसल्यार घरा कामाची आसल्यार तांकां भुरग्यां परी पळोवन कालें पुराय जाता म्हूण सांगून तुका कळ्ळें न्ही. आनी तूं ही कॉमेडी केली म्हाका आनी तो आसून पुरो जालें. हे दुसरें खंयचेय टीम न्ही पल्लवी कारकळा. वय पल्लवी कारकळ तांगेले बरे एक परफॉर्मन्स आमकां दोगांक खुशी जालेलो आसा. वय न तशीची आमगे सक्कड निर्णायकांकय मस्त खूश जालेलो आसा. खंडी जावं न्ही आनी कोणी टेन्शन करचें न्ही. काजर जाल्यार पण भुरगीं जावन म्हणून टेन्शन करचें न्ही. ताका मस्त ऑप्शन आसा ते कित्याक म्हण सांग आमी कोणाकी आमच्या घरा कोणी असल्यार थंय भुरग्यां भशेनूच पळयचें. गोवानी बायलेक भुरग्यां परी पळयचें बायलेनी गोवाक भुरग्यां भशेन पळयचें. वय मो करेक्ट यस. सगळ्यांकय तुमकां ह्या एक मेसेज पाविल आसा म्हूण लेखताची आमगेलो तशिले आमगेले महानिर्णायक कासरडू चिन्ना तशीची चरण मल्ल्या माम स्टॅनली माम जगदीश पै माम रॉय माम सांगताची देव बरें करो म्हूण सांगताची. तुमी इतले वेळ पळयला कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी नमटी संगात मेळून सन प्रिमियम येया सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट इन 1980 आमकां ह्या कार्यक्रमाक आदार दिला आयडियल आईस्क्रीम संतोष रायस फ्रॉम भद्रावती 2 स्टार रायस कॅल्सी ब्राईट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश लव मार्क्स ब्युटी सोप अमृत नोनी सिटाडेल डेव्हलपर 1000 लाईट्स आभरण टाइमलेस ज्युवेलर्स बेंगळुरू BA प्लायवूड SL शेट सगळ्यांकय आमी देव बरें करो म्हण सांगताची. आमगेले सक्कड स्पॉन्सर्सांकय देव बरें करो म्हण सांगताची. मेळया पाय आनीक सांचेकेन तो हांव आनी मोनिका ओटू येताची. तेद्दळ म्हणसर पळोवनूच रावा येया हसया सीझन 2 सन प्रीमियम येया हसया सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला. प्रभू जीवनातल्या म्हजे स्वामी लगी हांवें कशें वेचे. वरा इचारू दी पहिले वरा इचारू दी. वरा दिवंक नाय ताणे आनी इचारू ना वरा इचार. प्रभू तुवें म्हाका वरां दिवचें जाल्यार म्हज्या मावाचे दोळे आनी ताजे राज्याडळिता फाटी येवचे बरी कर. तथास्तु. आनी परत म्हज्या फाटल्यान येनाका हांव घरा वता. हसया सीझन 2